दोन मृताच्या इतिहासावेले वाचप. सोबेच्या वांगडी पूण बरो केल्ल्या आनी ताच्या मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळयून तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां म्हाधर्मे सोबेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं घडलां तें मोठी विस्मितां जेरुसाल्यांत रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपड ना जावचे खातीर ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां धमकावणी दिवया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान कशेच भाशेन आनीक उलयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपाळून म्हणलें, तुमकां आयकून देवाक आयकोना जावंक हें देवाचे दोळे मुखार सारकें जाल्यार तुमीच निर्णय दियात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें पोरगोट करिनासतना आमच्यान रावंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट धमकायलें आनी सोडलें. खंयच्याच वाटेन तांकां खास लावूंक मेळनासली, कित्याक सगळो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. विस्मिता वरवीं बरो जाल्लो त्या मनशाक 40 वर्सां वयर आसलीं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका दिन वाजता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वाजतात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीत मेद नासलेलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोशाचें आनी सोयताचें उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वां. सबाब, तुवें म्हजें आयकलो देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं कोर्ती कर्तृत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतलें भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें थारोवन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरीच जावया. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळाच्या पयले दिसा सकाळी पुनोवन जिवोन जावन
जेजू पयलो मागदलानाचे मारयेक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलोले. तिणे वचून ताचे बरोबर आसताली आनी आतां दूख करून रडटाली. तांकां कळीत केलें, पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरे एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेय ताणें सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुणून जिवून जालोलो देखलोलो ताचें ताणें सोत मानून घेतलें ना. देखून भावाट दोरचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हूण ताणें तांकां बेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान पुरगोटात. मार्क 16:15. आयच्या पयल्या वाचपांत जेजूच्या नांवान आनी शिकवणेन बरें करतात ते पळयून सोबेचे वांगडी पेद्रू आनी जुआंवांक भितर आपोवन जेजूच्या नांवान उलयना आनी शिकोवन दिना जावंक फरमायतात. आमी इतलें पळयलां आनी आयकलां आसतना आमच्यांनी पुरगोट केल्या शिवाय रावंक जायना म्हूण ते काळजीदारपणान पुर्तीपाड करतात. शुभ वर्तमान आमचे जिणेची वाट आनी उजवाड. ह्याच पासत जेजू जिवंत जाले उपरांत साबार मनशांक दिश्टी पडोन आख्या संवसारांत वचोन सगळे रोचणेक हे शुभ वर्तमान पुरगोटूंक फरमायतात. शिष्यांनी आपल्या जिविताचो त्याग करून जेजूक पुरगोटलो. जेजून मनशाक तारण दिवचे पासत बापान आपल्या पुताक संवसारांत पाठयलो. हें तारण आयज जायत्या मनशांक पुरगोट जावचें उरलां जाल्यार आयज म्हाका आनी तुका जेजू उलो करता. शुभ वर्तमानान पुरगोटात. म्हजो थाराव म्हज्या बरोवपा उद्देशी जेजूक पुरगोट करूंक आनी हे तरेन दुसऱ्यांक तारणाचो सोयेक जावंक वावुरतेनी.